देव बोडगेश्वराक नमन करून आयच्या या विजय संकल्प रॅलीक आमकां मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले अमित भाई शाह हांच्या नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजून म्हणण्यापेक्षा घोषणा दिवन स्वागत करपाक जाय। माझ्या बरोबर दोनूय हात वयर करात। भारत माता की वंदे, अब की बार, फिर एक बार। अमित भाई आप आगे बढ़ो। आयच्या या विजय संकल्प रॅलीक व्यासपीठार आशिल्ले बाकी सगळे मानेस्त आणि माझ्या गोंयकार भाव आणि भयणांनो आणि पत्रकारांनो, आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गेल्या 50 वर्सां गोंय सरकार, काँग्रेसचे सरकार देशाचेर आणि गोंयचेर राज्य करताले। पण माननीय मोदीजीच्या काळात जी 10 वर्सां आम्ही सगळ्यांनी पळयला की जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट जी करपाक शकले ते गेल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन करूंक नाशिल्ली। काँग्रेसीन तर या देशात फक्त लूट मारल्या आणि आपले पोट आणि आपल्या गांधी घराण्याचे पोट भरला। आणि सातत्यात आम्ही जे म्हणटा की अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर जर विकास कोणी केला असत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी। सर्वांगीण विकास करता असताना पीएम फ्लॅगशिप प्रोग्राम आसतलो, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, विमा योजना आसतली, ग्राम सडक योजना आसतली, शौचालय योजना आसतली, मुद्रा योजना आसतली, क्लीन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँड अप इंडिया आसतले, अशो असंख्य योजना ज्यो अंत्योदय तत्वापर्यंत कोणी पावयल्यो आसात जाल्यार त्यो मोदीजीत पावयल्यो। विकासाचे स्वप्न जर कोणी दाखयले असत तर ते मोदीजीत दाखयले। हाज्या पयलीं अशा पद्धतीचो विकास कोणीच करूंक शकूंक नासलो। म्हणून माझ्या भाव आणि भयणीक हांव सांगपाक आयला, माननीय मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर आमी हांगासर सगळे जाण जमल्या आणि तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर आमी सगळे जाण सज्ज आसा। हे सगळे करता असताना काँग्रेसीत गोंय हे केन्नाच सिरियसली घेवंक ना। तांच्यांनी आपली यात्रा आसतली किंवा आताच्या प्रचार सभेत एक सुद्धा मोठो लीडर त्यांचो हांगासर येवंक ना। तांच्यांनी जे दोनूय कॅन्डिडेट उबो केल्या, एक आमी म्हणटा उत्तरेत उबो केल्लो बाब रमाकांत खलप जो बँक लुटारू आसा, म्हापसा अर्बन बँक ज्या म्हापसा शहरात आमी आसा ती बँक जर कोणी लुटले आसतले जाल्यार ती सामान्य मनशाक जर कोणी त्रासान उडयला आसत जाल्यार तो रमाकांत खलप। आणि त्याच बँक लुटारूक परत एकदा तिकेट दिल्या आणि म्हाका खबर आसा 1,50,000 लोकांचे शेअर होल्डर्स या बँकेत त्याचे पैसे अडकल्या, 3.5 लाख लोकांचे अकाउंट होल्डर्स या बँकेत त्याचे पैसे अडकल्या आणि 60,000 जे एम्प्लॉईज असोसिएशन हांचे 1 कोटी रुपया अडकल्या। अरे स्वतःचे फक्त 25,000 रुपया बँकेत दवरपी आणि आपले आणि आपल्या सैरादारांचे पैसे बँक लुटच्या पैकी काढून घेवपी कोण आसा? रमाकांत खलप आसा, ज्याने या गोयाक लुटलेले आसा। आणि म्हणून माझ्या मित्रांनो, अशा बँक लुटारोक आम्ही केन्नाच थारो दिवचे ना, आम्ही केन्नाच थारो दिवचे ना। आणि दुसरो कॅन्डिडेट कोण आसा? विरेटो फर्नांडीस। अरे विरेटो फर्नांडीस कोण? जो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचो अपमान करपी, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान बरयले, ज्या राजघटनेचो आमकां अभिमान आसा। अरे पयलींच आमी म्हणटा की काँग्रेसीन 14 वर्सां आमकां जर पोर्तुगीजाच्या रुला खातीर कोणी दवरले आसात जाल्यार त्या काँग्रेसीत दवरले। आमकां याद आसा अजूनय बी 15 ऑगस्ट 1955 तो इन्सिडन्स विसरूंक ना। अरे पत्रा देवीच्या त्या स्मारकाकडे देशभरातल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाचेर गोळ्यो घालपी कोण आशिल्ले? ते पोर्तुगाल आशिल्ले। आणि ते संविधान जेन्ना आमी 19 डिसेंबर 1961 जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो, आमकां अभिमान आशिल्लो, ती राजघटना हांगासर लागू जाली, आमी भारत देशात विलीन जाले। पण हांकां आज ते संविधान आमच्या माथ्यार मारले म्हणपाचो जो स्टेटमेंट जर कोणी केला आसत जाल्यार ते विरेटो फर्नांडीस। अशा या दोगांय जाणांक ही घरा धाडपाची वेळ आसा। सातत्यान आमी पळयला काँग्रेसीत देशाची लूट केल्या आणि रमाकांत खलपात बँकेची लूट केल्या। हांकां केन्नाच आमी थारो दिवचे ना। म्हणून तर आमी पळयता की काँग्रेसीन जाती धर्माचे राजकारण केला। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू कॅथलिक, माननीय मोदीजीत विकासाचे राजकारण केला। सातत्यात पळयता आमी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या चार फोरमाचेर सातत्यात या देशाचो फुडें व्हरपाचें काम जर कोणी केला आसत जाल्यार माननीय मोदीजीत केला। म्हाका कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप केला हे सांगपाची गरज ना। तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा ज्या उत्तर गोंयांत आमी जे आसा, मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलो, हायवे आसतलो किंवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले, जे असंख्य प्रोजेक्ट जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट हाज्या सकयल आमी सगळे जाण करपाक शकले।
म्हाका खास करून आज सांगपाक अभिमान जाता की गोंयांत 35,000 कोटी पेक्षा चड कामां जर केन्ना जावपाक शकली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारात, नाल्यार तांचेय डबल इंजिन सरकार आशिल्ले, तांच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्ले अरे एक सुद्धा प्रोजेक्ट गोंयांत करूंक ना, एक सुद्धा स्कीम गोंयांत लावंक ना. तांच्यांनी सांगची जर गोंयांत केन्ना स्किमी सुरू जाल्या आसत जाल्यार त्यो मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारात. गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, प्रत्येकाक प्रत्येक येवजण जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त मनोहरभाई सरकाराच्या कार्यकाळात, बीजेपीच्या कार्यकाळात, डबल इंजिनच्या सरकाराच्या काळात. म्हणजे भाव भयणीनो, हांव तेकाच लागून आमी जे विकासाचे स्वप्न पळयता ते विकासाचे स्वप्न साकार करपा खातीर मोदीजीन गॅरंटी दिल्या. मोदीजीन गॅरंटी कितें दिल्या? मोदीजीन गॅरंटी दिल्या वन नेशन वन इलेक्शन. मोदीजीन गॅरंटी कितें दिल्या? UCC युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. अरे गेल्या अभिमान आसा गोंयकारांक, आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा, तेच देशभर फॉलो करपाक कोणी सांगला आसत जाल्यार मोदीजीच सांगलेले आसा. मोदीजीन गॅरंटी दिल्या 33% रिझर्वेशनाची. मोदीजीत गॅरंटी 33% रिझर्वेशनाची. मोदीजीत गॅरंटी दिल्या गरीब कल्याणाची. आज प्रत्येकाक 5 किलो कडधान्य वन नेशन वन रेशन याच्या अंतर्गत जर मेळटा आसत, फुडली 5 वर्सां ते फुकट दिवपाची गॅरंटी कोणाची आसत जाल्यार ती मोदीजीची आसा. म्हणून आमकां परत एकदा हे स्वप्न साकार करपा खातीर अरे अखंड भारताचे स्वप्न आमी गेली कितलीशीच वर्सां पळयताले. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश एक आसपाक जाय आसलो हे स्वप्न आमी पळयताले. अरे 370वे कलम रद्द करपी जर कोण आसात जाल्यार अमित भाई शाह आणि आमचे माननीय मोदीजी आसात. देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांव फक्त 2 मिनटांनी भाशण सोंपयता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा अरे आमी म्हणटा जहाँ हुए बलिदान वो मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. आणि हे सांगता आसतना आमकां सार्थ अभिमान आसा जेन्ना आमी म्हणटाले कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा नहीं चलेगा. इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान चलेगा. अरे 70 वर्षां वाट पळोवची पडली. जम्मू काश्मीरात 2 संविधान चलताली, जम्मू काश्मीरात 2 झेंडे चलताले, जम्मू काश्मीरात 2 प्रधानमंत्री आसताले. अरे अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या देशात येवचे पडले तेन्नाच या अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाले आणि ते तर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. आणि तेकाच लागून आमी पळयता की सगळ्यात सर्वांगीण विकास करपा खातीर आणि पुराय या देशाक सगळ्यात वयर व्हरपा खातीर आज अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाले. रामलल्लाचे मंदिर झाले आणि आता आमी पळयता की देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरावयल्यान 5 नंबराचेर पावली. 5 नंबरावयल्यान 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर मोदीजीचे स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय. नवनिर्माण भारत आमकां करपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत आमकां करपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय आमकां करपाक जाय. आणि म्हणून तर आमकां उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपो हांकां आमकां निवडून हाडपाक जाय. येता त्या 7 तारखेक तुमचे आमचे सगळ्यांचे मत हे आमकां कमळाचेर जाय. तुमचो आमचो सगळ्यांचो तेको आमकां कमळाक जाय. तुमचो आमचो सगळ्यांचो तेको वो डबल इंजिन सरकाराक जाय. पयलेच फावटी आमी पळयता की अशा पद्धतीचे सरकार जे डबल इंजिनाच्या पद्धतीत चलता आणि तोच विकास फुडें व्हरपा खातीर आमी तुमी सगळे जाण मोदीजीक साथ दिवपाक जाय. आमी तुमी सगळे जाण या डबल इंजिनाक साथ दिवपाक जाय. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता विकसीत भारताचे स्वप्न, विकसीत गोंयचे स्वप्न आणि डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर तुमची सगळ्यांची साथ मोदीजीक आसतली काय ना? आसतली काय ना? आसतली जाल्यार दोनूय हात परत एकदा माझ्या बरोबर वयर करात. भारत माता के वंदे, आपकी बार, फिर एक बार, मेरा परिवार. अमित भाई आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुमचा असोच तेको भारतीय जनता पार्टी खातीर आसूं नी, डबल इंजिन सरकारा खातीर आसूं नी. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.